फोन करू काय दिली आम्ही एका टेंडरला दिली किती दिवशी कौशल आणि रो माझे नाव विठोबा गावडे रावता नानेली आमका जवळजवळ आता वरास जाले पाणी येतो आमचं हे असा प्रॉब्लेम पाणी आमका कशा देईना आणि आम्ही जेन्ना ऑफिसात येता हांगा मोर्चा घेऊन तेन्ना आमकां तुमचं पाणी फाल्यां तुमकां धाडटा फाल्यां आमी येता चेक करूं तेन्ना हे आमकां फक्त आश्वासनां हेंची आयकची पडटा पाणी काय ना टँकरवालो टँकर धाडटा म्हणटा टँकराची आमकां थंय उतरां आयकून घेवची पडटा नळाक आतां ताका नळाक त्या पंपार आमी थंय वचून विचारलें तो कितें म्हणटा 8 दीस जाले नानेले पाणी सोडला म्हणजे 8 दिसांनी एकदा आमी पाणी पिवपाचें का आमचो विशय तो म्हणटा कित्याक तुमी खंय वयता थंय चला तुम्ही खंय वयता जाला आपूण तयार आसा आपणाक काय पडलेलें ना म्हणटा तो म्हणजे तुम्ही आता थंय बसता न्हू तर कित्याक बसता आमच्या आनी बिलां कसली तुमी धाडटा कोण तो नाव खबर ना त्याचे पोपड्याचो कोण तरी भुरगो हांगा नगरगांव हेतूर आसता तो अंकुश आणि एक तो सायड मेन ऑपरेटर अंकुश आहे त्याचा हेल्पर आहे तो दुसरा आणि हेल्पर आणि कोण तरी तो आसता हेल्पर पोपड्याचो तो आता सांगता आपूण आमी ताका विचारलें तो नानेल केन्ना उदीक सोडला तो म्हणलो आपण 8 दीस जाले सोडले म्हणलो 8 दीस उदीक सोडला तो म्हणटा तो आता आणि 8 दीस जाले सोडूकच ना म्हणटा आता तो आणि आमी आता करपाचें कितें एक वर्स जालें तुमचें नळ उदक येना उदक येना येता म्हयन्यान 15 दिसांनी बी एकदा उदीक येता आमकां नाल्यार आमकां फाटल्या फाट आमी आतां म्हयनो जालो हांगा मोर्चा घेवन येयलो आमकां तेन्ना कितें सांगलें बिलां घेवन येया म्हटलेलें आमी आतां बिलां घेवन येयल्ले हे बघ दाखोवपाक हे बिलां आमी आतां बेश्टी फारीक करपाची आमी आतां काम धंदो करून पोट भरता आमचें ते बिलां कुठले आमी भरपाचे हे आमी आतां कितें करपाचें आमी हेंच्या बिलां फाटल्यान भोंवपाचें आमी काम धंदो करता आतां हे कोरोना खातीर कामां बी ना आमकां कितें करपाचें आमी टँकर येता टँकर आपणाक जाय तेन्ना येता वयल्यान तेजी शेणपणां आमकां तो पुजा 4च कळशो भरता म्हणटा नाल्यार बेल्ला हाडूं नाका तुमी म्हणटा तेजी शेणपणां आमकां आयकून घेवची पडटा बेल्ला भरीना आतां टँकर उदीक ना म्हणटा ते थंय हेजेर गेला म्हणटा तो टँकर हे ना तुमच्या गावात लोक वस्ती सुमार कितली आहा वस्ती आमच्या गावात 350 सुमार आसा म्हणजे सगळ्या लोकांक उदक येना उदीक सकयल एक 5-6 घराक येता सकयल आता 8 दीस जाले उदीकच ना तोच सांगता न्हू आपल्या तोंडान तो सांगता आपण 8 दीस जाले उदीक सोडला आपल्या तोंडान तो सांगता पाणी सोडटा आनी थंय रावता पायपलायन चेकिंग करून यो तो ते उदीक सोडटा आनी भोंवता म्हणून म्हाका वयल्यान शाणपण जालो नानेले कित्याक गव्हर्मेंट कामां कोण ना आमी खंय तरी काम धंदो करून पोट आमचे 2 पिकास मारून आमचे पोट भरपाक जाय आमकां हेंच्या फाटल्यान तर आमी हांगा 2 म्हयन्याक तर 2-2 फावटी येयले आमी पोटाक खावपाचें का आं आनी भुरग्यांक कशें आमचें पोट घालता भुरग्यांक घालपाचें का शिकोवपाचें का आतां तुमकां खबर आसा आतां भुरग्याचे हे इस्कॉलाचे म्हूण आनी काडले म्हूण खंय पावले तुमकां म्हाकाय आतां खबर आसा आता तुमकां भितर कितें सांगलें फक्त आमकां तेणी आतां आमकां सांगचे आहेत हरवळकर म्हणून आहा पळय ती म्हणटा आपले प्रॉब्लेम सॉल्व कर आणि मागीर तुम ते नानेले पाणी सोड म्हणून ती नगर लक्ष्मी हरवळकर म्हणटा सरपंच आसा लाडू हरवळकराची सून आणि त्या सरपंचाकडून तुमकां प्रॉब्लेम फेस करचो पडटा तेका लागून आमची पंचायत कितें पाणी सोडनाक म्हणटा आणि नगरगाव आमकां उदक दिता तेका लागून अशें करतात ते चड करून हरवळकर न्हू तेंका लागून आमकां प्रॉब्लेम जाता ती आतां 8 दीस जाले तेंकां घेता ती कितें करूं पूण तेन सांगला खंय नानेलेचे प्रॉब्लेम रोखड्याक सोल्व आपल्या सॉल्व कर आपल्या पयलीं उदीक सोड म्हणटा आपल्या गांवांत आनी मागीर तेंकां म्हणटात पण उदक हे सगळ्याकच जाय न्हू आमी म्हणटा उदक नळा घेना तुमी बिलां खुंच्या न्ही आमकां धाडटा बिल टायमार येता पाणी हे आता 5-6 महिने आनी एक सर हे आमकां सांगता आमी सांजचे येता म्हणून ते दीस उदीक कशें येता प्रॉब्लेम ह्यो आसा जेन्ना ते आमकां थंय चेक करपाक येता तेन्ना उदक कशें येता न्ही आतां ते म्हणटा आतां आमी गेले थंय ना टाकयेक उदीक पडना जेन्ना चेकिंगेक येता तेन्ना उदीक टाकयेक पडटा
त्यांना उदीक कशा गावात येता आमचो विषय हे मेन हे असा हांगा येऊन आम्ही मोर्चा घेऊन येता आणि साहेब सांगता आमकां आपण येता चेक करूंक येता आणि ते सगळ्या बघता पळयता म्हणटा तो कितें हे करता त्यांना उदक कशें आमकां पावता त्यांना दिसभर आसता उदक म्हणजे कितें ऑफिसर ऑपरेटर बी आसत कितें नालायकपणा करता अशें आमकां हे ऑपरेटर सोडपाक आसा न्हू ते दोघं आमकां थंय नाका ते दोघं पाणी सोडिना आणि ते आपली ते इथून नाचता सोदू येयल्या ते थंय हेजेर नासता सोडटा आनी वचून खंयच्या दुकानार बसता खंयच्या हॉटेलार बसता आणि तेंकां फितूल आसा ते कोणाक तरी ते पयशे घेवन ते पाणी सोडटा कुळागराक भटाक घराच्या पोटाच्या कळ्ळे ते आमकां लोकांचे तेंकां काय पडलेले ना ते फक्त आपलं बोलस भरपाक आणि ते खुर्ची आमच्या हेजेर थंय बसलेले आसता ते आणि बिल फक्त तांकां दोगांक खंय तरी तिथे काणकोणा तिथे ते धाडपाक जाय तांकां हांगा जाल्यार हांगा लागच्या लागीं तांकां सवय जाल्या हांगा सातोड्याचे ते ऑपरेटर आमकां सुचयले काडून उडय म्हणून आमी फाटले फाट 2-3 फावटी हांगा मागणी केल्ली आसा तेच दवरल्या थंयच दवरले कोणी ऑफिसर ऐका ना ऑफिसर आयकना आमकां ते दोन्ही नाका ऑपरेटर आणि जेव्हा जेव्हा ऑफिस मधनं साहेब येतात ना तेव्हा तेव्हाच पाणी येतं नाही दिसभर आसतले फाल्यां आतां आमची नाटक आसा फाल्यां परत आतां आमचे कडलो कार्य आसता लग्न आसता आणि आसता आमी कितें करपाचें पाणी खंयसून हाडपाक मेन पाणी एक टायम जेवण नासलें आतां पूण पाणी मेन जाय आणि लागीं थंय पाणी पडना पाणी नाला मरून जातलो एक न्हावपाक जाल्यार तुजें न्हंय वचून न्हांव येता पूण पिवपाक पाणी ना जाल्यार आमी सगळें विकतें व्हरोन पिवपाचें हेच पयलीं आतां बिलां नळाक पाणी येवंक नासतना आमी बिलां फारीक करता आणि हेच पाणी आमकां विकतें व्हरोन पिवचें पडलें जाल्यार आमी करपाचें कितें जगपाचें कितें हे सरकार कितें हेजेर एक्शन घेयना टँकरी पाणी आमकां बिलान सरकार फक्त आमच्या आश्वासनच आयकपाचें हेंची तुमकां टँकर बी कितें धाडला टँकर धाडटा पयऱ्यान एकदां धाडटा तो आमचो वयल्यान 5-5च भरा फुडें पाणी पावचें ना आनी परत आपणाक येवंक जाल्यार ऑफिसांत सांगप आनी प्रत्येक फावटी ऑफिसांत आमी फोन कर डेली फोन करून काय सांगता आमी तुमकां सांगला आमकां टँकर डेली धाड म्हणून तो पयऱ्यान एकदां येता आणि तो डेली फोन करू जाय म्हणटा ऑफिसांत डेली फोन करपाक जाय टँकर म्हणून जाय जाल्यार तुमकां पाणी जाय जाल्यार तुम्ही ऑफिसात फोन करीन जाल्यार तो येना लोकांक याद उरता सद्दां फोन करपाक का आणि पायप तो धरिना दुसऱ्या पायप धरू लायता आपण भरीन म्हणटा तुम्ही जाय जा भरा म्हणटा पाणी तुमकां टँकर वालो उदक सारकें दिना ना टँकर वाले सुद्दां उदक दिना एवढे मरतो बेऱ्यान मेन हे दोघं आसा न्हू हेंकां खंय तरी तेंची दोगांची कुठली उकलून व्हरोन तिथे खंय तरी दामूक जाय तरच तांकां शिक्षा आनी हे लागतले आमकां ते जेन्ना सर आपणाक दुखता न्हू आपणाक काटो तपला तेन्ना आपणाक दुखता तेन्नाच दुसऱ्याक हे लागता म्हाका दुखल्यार तुका कळ्ळें हे दूख पावचें ना म्हाकाच दुखतले ते आमी खूप फावटी पाशेत काडले खूप फावटी आमी समजून दिसान सोडिना रातचे सोड म्हणून सांगले आमी ताका कितें आम्ही एक दिवस असं पण झालंय की रात्री 1-2 वाजता पाणी भरलंय आम्ही. हो, नाही 2-2 भरलं, वाजता भरलं पोरू. पाणी आम्हाला तेव्हा भरत बरोबर आम्ही मोर्चा हाडलेलो पळय तेन्ना आमकां रातचे पाणी रातचें पाणी. बरें, रातचे सोड म्हणलें आमी दिसाळी तुमकां प्रॉब्लेम जाल्यार आम्ही रात्री 2-2 वाजता पाणी भरलं तरी तरी सोडा न्हू आमकां आम्ही न्हावन धुवून तुझ्या कपडे आमचे उमळे करताना तुमका आता एवढं पाण्याचं टेन्शन आहे तर मे महिन्यात काय करायचं मे महिन्यात तर आम्ही पाणी नाही बिना मे महिन्यात मरपाचे आणि काय एक माणूस मेलेला परवडलं ना त्याच्यापेक्षा बिल दिना मरे आमकां बिल तुम्ही कशी आल्या आमी बिल भरपाक कशी पाणी तू खायना आमी मेन हे आता कोण सोडपी आसा तेच ऑपरेटर आमचे हे करता अधिक हे करता आमकां ऑपरेटर तुमच्या लोकल गावचे सांगा लागतेच ते सातोड्याचो एक आणि कोपाट्याचो एक आम्हाला ऑपरेटर नको आहेत ते आम्हाला ऑपरेटर चेंज करून आमकां ते ऑपरेटर नाका ते ऑपरेटर कितें त्यांचं सातोड्या गाव म्हणजे त्यांची ती सगळी भटाची त्यांची घरा ते आपल्या कुळागरात हे पाणी करू शकता. सुट्टा आपलं भलं करून घ्यायला बघतात दुसऱ्या ते कितें ना त्यांचं भायल्या भायर कितें बोल्सात घातल्यावर ते हे जालें न्हू ऑफिस आमचे साहेबांनी बघपाचे ऑपरेटर किती करतात ते ऑपरेटर म्हणटा आमी भोवन येयले आमी पायपलायन त्यांची कंप्लेंट ऑपरेटरचे खूप फावटी आमी हांगा दिल्ली आसा तरी आमी काय एक्शन त्यांच्यानी घेऊन ना. पाईपलाईन चेक करून येत नाहीत ते काय म्हणतात आम्ही बघून आलो नुसतं म्हणतात बेस्टेच फिरून येतात आणि गांवकार होपी विलेज पंचायत डोंगरली ठाण्याचो गेली कितलीशीं वर्सां हांव असो प्रश्न पळयला की नानेलचो उदकाक तांकां अक्षरशः तळमळचें पडटा हेजें कारण हांव कितें सांगूंक शकना तेन्ना आयज जी उदकाची ही जी टंचाई तेंची आसा ती टंचाई ह्यो आमचो एसिस्टंट इंजिनियर जो आमचो PWDचो आसा तेणी लक्ष घालून तेणी ताबडतोब तेंची उदकाचो प्रश्न जो आसा तो तेंच्यांनी सॉल्व करचो तशेंच तांकां बेगींतल्यान बेगीन न्याय दिवचो की विराज साहेबान सांगल्या प्रमाणे तांकां दिसाक 2 फावटी टँकर धाडटा ती टँकरय तेंच्यांनी तांकां त्या टँकराची सोय करून पाणयाचो
जो कमी पुरवठा आसा तो वाडोवचो तेंच्यांनी आनी जे उदकाक नळाक उदक येना उदकाच्या नळाक ते 24 तास तांकां उदक दिवचें इतलें सांगून मागीर हांव 2 शब्द